जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पोय भरवशाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्ततय मोगाळ भाव भयणीनो जेजू जावन आसा आमचो सडवणदार आनी आमी सगळीं ताजी पाटलावदारां जावन आसा आनी हेच्या सुवार्थेन जेजू आमकां ताजो पाटलाव करूंक आपोवन आसा सोम्याचो पाटलाव करचो म्हळ्यार सलीस न्हय ते कश्टांचे कित्याक आज जेजू आमकां सांगता जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपणाकच इन्कार करून दी आपलो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी म्हूण खंडीत जावन आमच्या जिवितांत कश्ट आसात आमच्या जिवितांत कुरीस आसात ते काट जेजू म्हूण मागच्या बदलाक ते वोवंक कृपा दी म्हणून ह्या मिसा बलिदाना वेळी आमी मागया सांगतास ह्या दिसांनी कोवीड पिड्या वरवीं कश्टोवच्या तशेंच हेर पिड्या वरवीं कश्टोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणी पासुती ह्या मिसा बलिदाना वेळी आमी मागया हे मिसाचें पवित्र बलिदान फावो ते परी पेटोवच्या खातीर एक घडीभर मौन रावया आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया आमची पातकां वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी ईश्वर पदवेदार देवा आनी तुमकां बळावलो म्हजो सगळ्यांचो सर्वसत्ता मनाची दोतोरां सोडून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान ओ म्हजो स्वर्गात ओ म्हजो स्वर्गात ओ म्हजो स्वर्गात ह्या पासून गरीब सदांचो कार्य सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमकां सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Krista
प्रार्थुया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करूंक तुजें बोगसाणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगाडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटी सरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे खाड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांव अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केला. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं. पळया सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण तारयत? देवाचे उतार हें. देवाचे उडुपकार. सर्वेस्परा मुझे देवा म्हाका निवार म्हणून मागले. जिवंतांच्या गावात सोम्या उजिरा सरतलो. कितलो उदार आनी दयाळ सर्वेस्पर, कितलो काकुळतीन भरलेलो आमचो जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंत्या, पूण तो बरो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका ते कित्याक उपकारता? तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी? कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपुरतो ग्रास नासतना
उपवाशी पडलांत म्हूण चिंत्या तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता उबेचे कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात सांगून तांचे कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार ते कित्याक उपकारता. भावार्थाची गजाली तशीच. भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलो म्हणयेत. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. देवाचे उतार हे देवाचे वडुकार. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. आमच्या सोया जेजू ख्रिस्ताच्या कुर्साची बडाई शिवाय हेर खंयचेय वडपण म्हाका नाका. ताचे मारिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक खुर्सार मेला. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसां सांगाता सेजारिया फिलिपी नांवाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळ्यांक भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसां लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? ताणें ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नान तर जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपणा विशांत कोणाकी ताणें सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कस सोंसची, मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवांत उठची गरज आसा म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीक आपोवन बेस्तावंक लागलो. पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिसां मुखार पेद्रूक बेस्तावन म्हणलो, म्हजे सरशिलो पयसर सयतना देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणलो, कोणीय मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरी सुकोवन घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे बसत आनी सुवार्ते बसत होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मुगाळ भाव बेणिनो, सोमी जेजू जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव जिणयेचें केंद्र आनी सोम्याक आमी हर एकल्यांनी आमचो सर्वणदार म्हणून स्विकार करूंक आसा आनी त्या सोम्याक आमच्या जिविताचें केंद्र करूंक आसा. सोम्याक आमच्या जिविताचें केंद्र करचें म्हळ्यार आमकां आमी इन्कार करचें, आमचो जिणयेचो कुरीस आमी उखलून घेवचो आनी उपरांत आमच्या सर्वणदाराचो पाटलाव आमी करचो. ह्या दिसांनी आमी आधुनीक संवसारांत आमच्या जिविताचें पैण करून आसाव आनी ह्या दिसांनी कोवीड परिस्थितीक लागून जिवीत कुरीस म्हणल्या बरी साबार जाणांक आमकां बगुल्लें आसा. पूण जाल्यारय आमी मुखार वचूंक आसा. एक घडीभर आमच्या कुटुंबांचेर आमी नदर घालता जाल्यार थोड्या वर्सां आदीं जावंक पुरो 20, 30 या 40 वर्सां आदीं आमची कुटुंबां कशीं आसलीं. आमच्या घरांचेर आमी नदर घालता जाल्यार घरांनी दुबळीकाय आसली, घरां ल्हान आसलीं पूण घरभरन भुरगीं आसलीं, घरभरन मनशां आसलीं, घरांत आवाज आसलो, घरांत जीव आसलो, घरांत मोग आसलो. पूण ह्या दिसांनी आमचीं घरां व्हड जाल्यांत पूण घरांनी मनशां उणीं जाल्यांत.
घरांनी प्रायस्त पिडेस्तां मात्र सबार पोवटी आमकां पळोवंक मेळटात. जायते पावटी आमच्या भद्रते पासत आमच्या गेटी भायर आमी नाई गळिवे एच्चरिके म्हणलो बोर्डी आमी घाल्लो आसा. पयशे आसात, आस्त आसा, सक्कड आसा, पूण जाल्यार एका रितीचें निरासपण, एका रितीची बेजाराय, एका रितीचें एकसुरपण. भोवशा आज आमी सक्कड धांवते आसा. जायते पावटी दिशानातली धांवणी आमची आनी अशें ह्या संवसारांत जियोंक आमी विसरल्या. आमचें घर व्हड आसा पूण आमचें काळीज आज ल्हान जालां. कित्याक अशें? भोवशा आज सोमयान सांगल्या परी आमी आमच्या जिवितांत सोमयाक केंद्र करच्या बदलाक सबार संवसारी संगतींक आमी आमच्या जिविताचें केंद्र केलां. आनी ह्या पासत आज आमचें काळीज ल्हान जालां. आमच्या जिवितांत एका रितीचें उणेपण, रितेपण आमकां अनुभव करूंक मेळोन आसा. देखून मोगाचें न्हू, जिवितांत सोमयांक जागो दिता आसतना, आमच्या जिवितांत सोमयाक आमच्या जिविताचें केंद्र करता आसतना खंडीत जावन आमकां कश्ट सोसूंक मेळटले. कुरीस आमी वोवयचें पडटलो, पूण तो कुरीस वोवयतना सयत आमकां दोदोसकाय मेळटली. कित्याक आमी एकल्यान कुरीस वोवोंचो न्हय, पूण आमच्या सांगाता सोमी आसा, सोमी आमकां आदार दिवन आसा. आनी ह्या दिशेन आयची वाचपां आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयल्या वाचपांत इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी थंयसर सर्वेस्पराच्या सेवकाचे कश्ट वर्णिल्ले आमी आयकता. इजाया प्रवादी सांगता सर्वेस्पराच्या सेवकाचे कश्ट कितें गे म्हूण. तो सांगता मारतेल्यांक पाट दाखयली, तिंपया मुखार तोंड लिपोवंक ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. आनी ही उतरां नियाळ करता आसतना सोम्या जेजूचे कश्ट आमकां आसा तशें आमच्या दोळ्या मुखार येतात. जर सोमयाक ह्या रितीचे कश्ट फावो जाले जाल्यार खंडीत जावन म्हाका आनी तुमकांय कश्ट फावो जातलेच. कित्याक हे जावन आसात आमच्या सरवणेचो एक वांटो म्हणून आमी स्विकार करया. हाच्या सुवार्थेचेर आमी नदर घालता जाल्यार 2 सवालांक जवाब सोदूंक, ह्या 2 सवालांचेर नियाळ करूंक आमकां जेजू आपोवणें दिता. पयलें सवाल, क्रिस्त म्हळ्यार कोण? ह्या जेजू म्हळ्यार कोण? पेद्रू ह्या सवालाक सारकी जाप दिता तरी ताजी जाप ताज्या बुदवंतकायची न्हय म्हणलें आमकां समजता. आज तेंच सवाल जेजू म्हाका आनी तुमकांय करता. आज जेजू म्हज्या लागीं तुमच्या लागीं नांव काण विचारता. हांव म्हळ्यार तूं कोण म्हूण म्हणटाय? ह्या सवालाक आमच्या लागीं जाप आसा गी. जायते पावटी आमी गरजेक येता, आमी जेजू लागीं मागता, पूण जायते पावटी आमचें संभाशण बिजनेस संभाशण म्हणल्यार बरें जाता. म्हळ्यार आमी जेजू लागीं मागता, म्हाका तें गरज आसा, हें गरज आसा, तूं तें दी, हें दी, सगळें आमी मागता. पूण ह्या जेजू लागीं आमच्या इश्टा लागीं संभाशण केल्ल्या बरी आमी जेजू लागीं संभाशण करूंक शकता गी. आज जेजू म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसा? ह्या सवालाक आज आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करूंक जाय. दुसरें सवाल, ह्या दुसरो विशय नियाळ करचो, जेजूचो पाटलो आमी कशें करचो गे म्हणून. आनी ह्या सवालाक जेजूचो जाप दिता. 3 शर्तां जेजू आमकां घालता. पयल्यान आपणाकच इन्कार करचें, दुसऱ्यान कुरीस घेवचो, तिसऱ्यान सोमयाचो पाटलाव करचो. आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार कितें? आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार आमच्यो सर वायट वंदवण्यो आमी कुशीक दवरच्यो. जावंक पुरो म्हज्या लागीं स्वार्थ आसा, म्हज्या लागीं वडपण आसा, वा स्वाभिमान चड आसा, हें सगळें हांवें कुशीक दवरनो सोमयाक हांवें पयलो जागो दिवचो आनी अशें म्हाका हांवें इन्कार करचें. दुसऱ्यान हांवें कुरीस घेवचो. कुरीस जावन आसा आमचेच कश्ट, आमची सलवणी, आमचीच बेजारां, हें सगळें आमी घेवन सोमयाचो पाटलाव करूंक आसा. आनी तिसऱ्यान सोमयाचो पाटलाव करचो म्हळ्यार सोमयाच्या पाटल्यान आमी वचचें, सोमयाच्या उतरां प्रमाणें आमची जिणी आमी जियोवची. आनी अशें केल्यार मात्र सोमयाचो पाटलाव करचें आमचें मिसांव संपूर्ण जाता. देखून मोगाचें 2-3 संगती आज आमी समजून घेवया. आज सोमी आमकां आमचो कुरीस घेवन ताजो पाटलाव करूंक आपयता. कसले कुरीस आमकां आसात, वा आमच्या जिवितांतले कुरीस कसले? आमचो कुरीस जावन आसा आमची उतरप्राय, आमचो कुरीस आमची पिडा, आमचो कुरीस आमच्या जिवितांतली चलवणी, आमचो कुरीस आमच्या जिवितांतले समस्ये, आमचो कुरीस आमचें एकसुरपण, आमचो कुरीस आमची दुबळीकाय, आमचो कुरीस आमचें बेकारपण, वा आमकां काम ना, हें सगळें आमचें कुरीस. आमचो कुरीस जावंक पुरो आमी काडिल्लें रीण फारीक करूंक आमी कश्टोन आसा. आमचो कुरीस जावन आसा
सगळ्यांनी म्हाका सांडून घाला, म्हाका कोणीय ना म्हणलें चिंताप हे सक्कट जावन आसात आमचे कुरीस. कितें करचें, खंय वेचें, हे कुरीस काडचे जो म्हणून आमी आज मागचें न्हय, पूण हे कुरीस व्होवंक कुमोक दी जेजू म्हणून आज आमी मागोंक जाय. कित्याक आमचो जेजू क्रिस्त संवसारी राया बरी सिंहासनार बसोन ना, पूण आमचो जेजू क्रिस्त कुरीस म्हणल्या सिंहासनार तोमकळोन आसा आनी आमी ताज्या फाटल्या उदारांनी अशेंच करूंक आसा. दुसऱ्यान मोगाचे न्हू, आज आमी स्पर्धात्मक संवसारांत आसा आनी हांगासर जीत जोडुल्ल्या मनशाक सन्मान मेळटा, सलवल्ल्यांक कोणी मर्याद दिना, ताजें कोणी आयकना, कोणी सलवल्ल्या मनशा सांगात रावून सेल्फी काडिना, ताका कोणी ना, ताका कनिश्ट मर्यादा दिनात. पूण ह्या स्थितीर हांव कोणाच्या पाठतेक रावतां. आज आपलो कुरीस व्हांवंक तांकां नासता, कुर्सा पोंदा पडोवन कश्टोवची साबार भाव भयणी आसात. आज आमची समाज तसल्यांक फातर उडयता, तांचें नांव पाड करता, तांकां परत उठोवन मेटां काडूंक आमची समाज सोडिना, तांच्या विशयांत खबरो करता. ह्या वेळी हांव कोणाची पाठ घेतां? देखून आमच्या भाव भयणींनी कश्टांत आसतना, आमच्या भाव भयणींनी आपलो कुरीस व्होवंक कश्टांत आसतना तांकां आदार दिवचे सिरेनाचे सिमा आमी जावंक जाय, तांकां आदार दिवची वेरोनिका आमी जावंक जाय. सोडनो तांच्या सांगाता घात करचे जुदास आमी जावचे न्हय. पूण असली सकत खंय थावन येता, असली सकत सोमयाच्या कुर्सा थावनूच येता. आनी ह्या पुस्तकाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमचो बोवार्थ आमच्या जिवितांत वेगळो करूंक जायना. कित्याक आमी करच्या बऱ्या करण्या मुखांत्र आमचो बोवार्थ संपूर्ण एक पावता म्हणून जाकोब आमकां शिकयता. जर म्हज्या लागीं बऱ्यो करून नात जाल्यार म्हजो बोवार्थ व्यर्थ म्हणलें हांवें समजून घेवचें. निमाणें जावन मोगाचें न्हू, क्रिस्तांवपण फकत एक धर्म न्हय, तो एक संबंध म्हज्या आनी म्हज्या देवा मदलो, संबंध म्हज्या आनी म्हज्या भाव भयणी मदलो. जेजू क्रिस्तान कुर्सार कळत आसतना हो संबंध कार्यरुपी कर दाखयलो आनी आज आमकांय तेंच आपणें सोमी जेजू दिवन आसा. देखून आमी सोमयाचो कुरीस पळोवन आमचे कुरीस व्होवंक आमी प्रयत्न करता आसतना ह्या मुखांत्र आमचो आनी आमच्या देवा मदलो, आमचो आनी आमच्या पेल्या मदलो बांद घट जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. सांगत आस आमच्या जिवितांत ते दिसपट ते कुरीस व्होवंक जाय अशी कृपा, जाय स्वादारी त्याच सोमयातावन आमी मागून घेवया. आमेन. तरी एक देवाताई आमचो बोवार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र गर्भी समोलो ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देवलो, तिसरे सामेल्ल्यान तो परतून ठेवून जालो, सगळ्याक सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय दांची मेल्ल्यांची मुसी करून घेतलो. सतमंतां पवित्रत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्सांनी कुडीचें जिवणपण, ससण्याचें जिवीत. आमेन. मुगाळ भाव भयणीनो, सोमयाचे आपोवणें आज आमी येदोळूसनी हाडलें. आमकां हर एकल्याक आमच्या जिवितांत कुरीस आसात, कश्ट आसात, ते आमकां व्होवंक कश्ट मारतात. आनी ह्या वेळी जाय अशी कृपा सोमयातावन मागोवन घेता आसतना आमच्या वैयक्तीक गरजोय त्या सोमया मुखार ह्या वक्ता आमी दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या मनियारांनी वरत्या मोगान तुज्या उतराक आपले कान उक्ते करो आनी तुझे उतर विविध अडकळी मध्ये लोकांक धैर्यान परगट करीशे तांकां प्रेरण दी म्हण मागता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी देशाच्या समृद्धी खातीर भोव करून दुबळ्यांच्या आनी गरजेवंतांच्या हिता खातीर फावो ती योजना मांडून हाडिशे तांकां उजवाड दी म्हण मागता. उतरप्राये वरवीं एकसुरपणा आनी पिडे शिडे वरवीं कश्टेतल्यांनी तुज्या पुताच्या कुर्साक विंग मारून आपले कस सोसूंक तांकां गटाय दी आनी आमचे सेवे वरवीं ते हाळू करूंक आमकां उदार मन दी म्हण मागता. आमच्या युवजनांनी संवसारी वोंदवण्याक भुला नासतना
कश्टांची आनी त्यागाची वाट चमकूंक बऱ्या फुडाराक पावशे तांकां आदर दी म्हण मागता हांव. पवित्र युकरिस्तान भाग घेवंक जमलेल्या आमा समेस्तांनी कुरीस देवाचे जणवायेचे आनी पदवेची कोणामण समजून देवाच्या आनी पेलाच्या मोगा पासत आमचे जिवीत समर्पीत करीशे आमकां गटाय दी म्हण मागता हांव. मौनपणी आमच्या स्वयुक्ती गरजा मसोती मागया. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी सबार जाण आमचे भाव भयणी कोवीड पिडेक लागून कश्टून आसात. तांकां बरी भलायकी देव फावो करून दी म्हण आमी मागया. सांगातच हेर सबार रितीच्या कश्टांक वळख जाल्ल्या बसोती ह्या वेळी आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या जिवितांत तुवें आमचेर ओतुल्ल्या सर बेसांव बसता आमी तुका अर्गां दिता. तूं आमचो मोगाळ बापाय देखून आमी आमची मागणी आमच्यो विनवण्यो तुजे मुखार दवरल्यो. ती सर मागणी तूं दयेन आयकून घे. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमचो कुरीस घेवन मुखार समकूंक आनी निजायकी तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक आमकां जाय अशें कृपा जाय असो आदार तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमीन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातली मेळमे आमच्या एकल्या पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली बेटवणी सोमेसाचे सुरवणेक उपकार अशी कर. ही आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, आमची काळसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवार मरयेत हांव सल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन सावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससली कराराचें हें रगत पदकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनीन बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिया देवाच्या माये सांगाती तिजो पती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे तशी आमची बातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशनांत रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीतेन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. माया मोगाचो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी
पळया जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुभागी मोगळा जिजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता सर्व वस्तू चड हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जिजू ह्या फुडें तुका हांव पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो तुका हांव वेंगोंक धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता जिजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां ह्या सर्गींच्या देण्याचो गुटू आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बगीचो कर अशें आमचें जिवीत न्हय बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची गोड प्राण
वत्सचे पूर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांते पापाचे आणि दोषाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.